थोड्या जाणांक विकास केल्लो नाका, थोड्या जाणांक दिसता आमी आसा तशेंच उरोंक जाय। हे कित्या खातीर? स्वताच्या फायद्या खातीर आनी कांयच न्ही। हांवें मुद्दामून मेन्शन करता, मय मतदारसंघाचो विकास करता आसतना रेल्वे स्टेशन मयात डेव्हलप जावपाक जाय, त्याची गरज आसा आनी तें जावपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। एखादें जेन्ना रेल्वे स्टेशन जेन्ना येतलें तेन्ना आमी म्हणटा की कोंकण रेल्वेचो रेल्वे स्टॉप हांगा जाल्या उपरांत कितलेशाच जाणांक वेगवेगळ्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो, टॅक्सी चलोवपाची ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली, आमचे रेल्वेचे ट्रॅव्हलिंग वाडटलें। काणकोण पासून पेडणे पर्यंत जी रेल्वे जोडपाची आसा, म्हणजे जी डबल ट्रॅक एकदा जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली सकाळ दनपार रातची जी रेल्वेक आमी जोडपाक जाय, आमकां हांगासल्यान काणकोण गाडयेन वचपाची गरज ना। विदीन हाफ एन आवर आमची एक्स झेडपी आसता तिका काणकोण वचपाक जाय, ती सारकी अर्द्या वरान सोबतीच काणकोणा पावतली आपल्या घरा कडेन म्हणटा तशें। विदीन हाफ एन आवर म्हणजे रस्त्याचेर आयज येदो व्हडलो ट्राफीक वाडपाक लागला, आमकां फुडलें विजन म्हणून हांवें म्हटलें की वॉटर टॅक्सीचोय विचार करता, रेल्वे कशी आमी जोडटले हाजोय विचार करता। मय मतदारसंघांतल्यान आमी पळयता की पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात म्हणजे 60 वर्साच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात म्हणजे मयाक जर मुक्ती कोणी दिली आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टी दिली, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिली। अरे जायते येयले आनी जायते गेले आसतले, जायत्या जाणांनी राज्य केले ह्या राज्याचेर, सांगता आमी व्हडले राजा आनी हे म्हणून सांगताले। केन्ना कोणी मयाचो विचार करूंक ना, सांगतो म्हाका कोणी तो मयेचो पयले फावटी विचार केलो आसत जाल्यार तो मनोहरभाई पर्रीकारान केलो, आनी दुसरे फावटी जर कंप्लेंट केलो आसत जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणीच कंप्लेंट केलो, हे हांव ठामपणे सांगता। जाल्यार बरेच सांगतात आमी 17 वर्सां राज्य केल्या म्हणून। अरे 17 वर्सां राज्य केल्या, तुम्ही सामान्य मनशाचो विचार करूंक ना। अरे तो मयेचो नागरीक जो आशिल्लो ताका सनदी खातीर हाडटालो, माझी 300 स्क्वेअर मिटराचें घर केन्ना कोण येवन तेजेर मोडून उडयता काय म्हणून हाज्या खातीर तो वळवळटालो। ही चिंता आशिल्ली आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, आनी म्हणून तर मनोहरभाई पर्रीकारान पयले फावटी इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो ऍक्ट हाडलो, आनी आमी मनोहरभाई पर्रीकर जरी आमच्यात आसत जाल्यार ते रायट्स कशे दिवचे म्हणजे अनंत शेट्टीच्या कडल्यान सुरवात जाल्यार पेमेंट शेट्टी आसतना त्यो सनदी आमी दिवपाक शकले, हे खरें म्हणजे खऱ्या अर्थान एक आसा। आनी आतां उलयता आसतना सांगलें 3 डॉक्युमेंटा वयल्यान 2 डॉक्युमेंटाचेर येयले, 1 डॉक्युमेंटाचेर येयल्यो। सगळे ज्यांची खऱ्या अर्थात जे घरांचे वाटेकारी आसता, जाका घराचो रायट्स मेळपाक जाय ताका मेळटलो, इवन दो म्हणजे शेताच्या बाबतीत त्यो सनदी ज्यो दिवपाक जाय आसत, थोड्या दिसांनी त्योय सनदी आमी दिवपाक सुरवात करता। ताज्या खातीर जे नोटिफिकेशन आसा ते थोड्याच दिसाच्या भितर नोटिफिकेशन येता। पण हे सगळें करता आसतना उरलेली जमीन ही सरकाराची आसात हे विसरूं नाकात। उरलेल्या जमनीचेर एन्क्रोचमेंट करपाक सोदूं नाकात, उरलेल्या जमनीचे खंय तरी आमी चिऱ्याच्यो खडी मारून खाताले सोदूं नाकात। आनी इट इज फॉर द प्रॉस्पेरिटी, तुमच्या भविश्या खातीर आसात, तुमच्या भुरग्या खातीर आसात। त्यो आमी कितें आमकां व्हरूंक येवंक ना, हांव किंवा पेमेंट शेट वाटे करून घेवपाक येवंक ना। त्यो जमनी जर आसत जाल्यार तुमच्याच फुडारा खातीर आसा, मये गांवच्या फुडारा खातीर आसा। आनी ताजो विचार करता आसतना आमी एखादी जर इन्स्टिट्यूशन हांगा हाडपाक सोदता आसत, आमी हांगासर कसली ग्रीन आनी पोल्युटेड इंडस्ट्री हाडपाक सोदिना। म्हणून म्हटलं आमी एड्युकेशनल इंडस्ट्री येवची, एड्युकेशनल मये हब जावचे। आनी तुमच्या लक्षात येतले आमी जेन्ना म्हणटा आमी ह्या गांवच्या विकासा खातीर आनी तुमच्या गांवच्या भविश्याच्या आनी फुडाराच्या विचारा खातीर आज जी 10-10 वर्सांची भुरगीं आसा पळय न्ही, ती जेन्ना 35 वर्सांची जातली तेन्ना एखादो जेन्ना हांगासर व्हडलें एड्युकेशनल हब डेव्हलप जातलें ते तेन्ना म्हणटले हे एड्युकेशनल हब केन्ना जाल्लें, पेमेंट शेड आमदार आसलो आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना जालें, म्हणून आज आमी ह्या एड्युकेशनल हबाक वता। म्हणून अशा पद्दतीच्या म्हाका दिसता मया घरांनी ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा। सपोर्ट करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की जय, भारत माता की जय, हे सपोर्ट